Kita gaun pranamardita, balipetum tuka bandita. Bapaचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी. Amen. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. क्रिस्तुते मोगाच्या भावानो आणि बहिणीनो, आज सणवाराचो दीस मोरयेक आमी मान करता आणि मोरयेच्या जिवितांत आमी मागया. जायते बडी आमच्या जिवितांत देवाची खुशी समजून घेवंक फाटी सरल्या आणि देवाच्या खुशा प्रमाणे जियोंक आमी फाटी सरल्या पासत आतां बगसाणे मागया. सांगात आमी मागया. हांव पातकी सर पदेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो हांव सारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यान हुमचो अपराध, हुमचो अपराध, हुमचो व्हड अपराध. ह्या पासत संकार मुळये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर सर्वेस्पराक देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पथकां बगसून आमकां सोसनाच्या जिविताक पावो. Amen. प्रार्थया. कनवळ्या बापा, भाग्यवंत ओंकार मरयेक जेजूचे मायेक आमी भक्तीन वंदिता. तुजी दयाळ विनवणेन सगळ्या संकटांतली आमकां निवार आनी तुजे शांतीन आमच्या पुस्तकांतले वाचप. तरणाट्या, तुज्या तरणाटपणार संतोषान, पूण ह्या सगळ्या विशयांनी देव तुका नितीक उबो करतलो म्हूण उगडास दवर. तुज्या मनांतली चिंता काडून उडय आनी तुजे कुडींतली दूख पयस कर. पूण तरणाटपण आनी काळे केस व्यर्थ. तुज्या तरणाटपणाच्या दिसांनी तुज्या रसनाराचो उगडास कर. कश्टांचे दीस येवचे आदीं आनी म्हाका तांतू कसलेंच सूख मेळूंक ना अशें सांगची वर्सां लागीं पावचे आदीं सूर्यो, उजवाड, संद्र आनी नखेत्रां कळकी जावचे आदीं आनी पावसा उपरांत कुपां परतून येवचे आदीं तुज्या रसनाराचो उगडास कर. तेन्ना घराचे राखणे थरथरतले, बळवंत मनीस बागवतले, स्त्रियो थोड्योच आसात देखून आनी सगळें गायन बंद पडटले. तेन्ना मनीस दोंगरार सोडून वचूंक भियेतले आनी रस्त्यार चलोंक थरथरतले. बादाम रूख फुलतलो, देंपे जड जातले आनी सगळी आशा सोंपतली. कित्याक मनीस ससनाच्या घरा वेता, रुदान करतली रस्त्यांचेर भोंवतात. रुपयाची दोरी तुटचे आदीं भांगाराची वाटली फुटतली. जरी कडे कोळसो फुटतलो, बांयचो लाटो मोडटलो. जे धरणींतली धूळ आयिल्ली ते धरणीक ती पाटी वेतली आनी देवान दिल्लो आत्मो देवाशी पाटी येतलो. उपदेशक म्हणटा, व्यर्थच व्यर्थ, सगळें व्यर्थ. देवाचे उतर हे, देवाचे उडोवकार. सर्वेस्परा, संततेच्या संततेक तुंच आमचो आसरो. सर्वेस्परा, संततेच्या संततेक तुंच आमचो आसरो. मनशानो, पाटी वसा
अशें फर्माण दिवन मनशांक तूं परत्यान मातयेक फाटीं व्हरताय. 1000 वर्सां तुजे दृश्टेन येवन गेल्ल्या कालच्या दिसा वा रातीच्या एका पारा सारकी. सर्वेस्परा संततेच्या संततेक तुंच आमचो आसरो. तूं मनशाक उदकाच्या लोटा परी वोवन व्हरताय. ताची चिणी एक सोपन कशी. सकाळींच्या आदेसाक जीव जातल्या तणा परी. दीस उदेताना ते जीव जावन फुलता. दीस बुडताना ते बावून सुकता. सर्वेस्परा संततेच्या संततेक तुंच आमचो आसरो. आमचे दीस मोटवे म्हूण आमकां विसरूंक दिनाका. तेदवा आमच्या काळच्याक मेळटली जणवाय. सर्वेस्परा बदल तुझे मन. केदोळ पर्यान रागान रावताय. तुझ्या साकरांची तुका बिरमत दिसूं. सर्वेस्परा संततेच्या संततेक तुंच आमचो आसरो. दीस उजवाडतना तुझ्या मोगान आमकां भर. अशें आमचे जिणेच्या हर एका दिसा आनंद उल्हासान आमी भरच्याक. सर्वेस्परा आमच्या देवाची दया आमचेर देऊ. आमच्या हातांचो सर वावर सुफळ कर. सर्वेस्परा संततेच्या संततेक तुंच आमचो आसरो. आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्तान मरणाचो नाश केलो आनी नवें जिवीत सुरवाते मारिफात उजवाडाक हाडले. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. जेजू करतलो तें सगळें पळोवन सगळो लोक अजाप जायत आसलो. तवळ जेजून आपल्या आशिसा लागीं म्हळें, आतां हांवें सांगचें आसा तें तुमच्या मतींत बरें खंचो. मनशा पुताक बेगीनचे धर्न लोकांच्या हातांत दितले. तो कितें म्हणटा तें शिसांक समजलें ना. ताच्या उतरांचो अर्थ तांचे तावन लिपोन आसलो जाल्ल्यान ते तांचे मतींत गेले ना. तरी पूण ह्या विशयांत जेजू लागीं विचारूंक ते भियेले. देवाचें उतर हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तताई मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आयच्या वाचपाची थोडी समजोणी जोडी जाय जाल्यार आमी ह्या आयच्या वाचपा आदीं आयकल्लीं ती वाचपां वा लूक कितें बरयता त्या विशयांत नियाळ करचें भोव गरजेचें. पोरच्या दिसा आमी हेरोद रायान ताची चिंतपा उसारची आमी आयकलें. हो मनीस कोण हाजे विशयांत हांव आयकतालें. हो कोण? थोडे ताका जुवांव म्हणटाले, एलिया म्हणटाले. आनी त्या वेळार हेरोदाक ताच्या काळजाची खंतवणी सुरू जाता. जुवांवक हांवेंच विशीं मारलो म्हणून. आनी कालच्या दिसा आमी आयकलें पेद्रूची भोवार्थाची उसाळणी. पेद्रू, जेजू तूं जावन आसाय देवाचो एकलोसो पूत म्हणून उसारता. पूण हाच्या मदें ह्या तीन आनी आयच्या वाचपाच्या मदें ह्या तीन वाचपां मदें थोडी वाचपां आसात, थोडे अध्याय आसा ते वा श्लोक आसा ते. हेरोद रायान केल्ल्या त्या उसारणे उपरांत जेजू सान लुकाच्या वांचला प्रमाणे 5000 लोकांक तांची भूक थांबयता.
ताजे उपरांत येवचें पेद्रून करची ती उसारणी आनी त्या उपरांत 21व्या वळींत हांव जेजू पयले फावटी लुकाच्या वंचलांत ताच्या कश्टा मरणा विशयांत उल्लेख करता आनी त्या उपरांत 28 वळींतावन 28 वळींतावन त्या भियेल्ल्या शिसांत धैर्य भरचे खातीर जेजू रुपांतर जावचें आनी वळ 37 तावन जेजून एका देवसार लागलेल्या भुरग्याक बरें करचें आमी वाचता आतां जेजून केल्लीं ती महात कार्यां म्हणजे 5000 लोकांक वाडलेलें जावं पुरो वा जेजून करचें असर्या ताणें देवसरांक धांवडावचें ताणें पिडा शिडा गूण करची हें सगळें पळोवन लोक तशेंच आपोस्तले भोस विस्मीत जाल्ले पूण खरेपणी ते जेजूक समजूंक शकले काय जेजू कोण जेजू काळें जावन आसा पेद्रून तूं देवाचो पूत म्हणून उल्लेख केल्लो पूण तो देवाचो पूत ताच्या फाटल्यान आनी कितें लिपोवन आसा तें समजलो काय जेजू खरेपणी कोण म्हणून ताका समजणी आसली की आमी लुकाच्या वांचला प्रमाणे आनी आज आमी आयकल्ल्या त्या वाचपा प्रमाणे तो कितें सांगतलो म्हणलें तांकां समजोंक नातलें खरेपणी सांगचें जाल्यार क्रिस्त कोण म्हणून ते खरेपणी समजोंक नातलें ताजें मिसांव कितें म्हणून ते समजोंक नातलें आनी त्याच खातीर आज जेजू प्रत्येक रितीन उलो करता हांव तुमकां सांगता तें तुमच्या मोतींत कोंचोवन दी हांव कितें करता तें कोंचोवचें गरज ना हांव कितें करता तें तुमच्या काळजांनी कोंचोवचें गरजेचें न्ही बगर हांव कितें सांगता तें तुमच्या काळजांत तुमी कोंचोवन दवरचें भोव गरजेचें देखून जेजूची कृत्यां महत् कार्यां विस्मितां ती पुरा गरजेचें ती गरजेची वय पूण ताच्या की वर्तें जेजूचें अस्तित्व जेजूचें हजारपण जेजूचें जिवीत आमचे थंय हर एक मनशाची एक आयडेंटिटी जाणा जाय जाल्यार ताच्या कृत्यांचेर होंदोवन मनशाची आयडेंटिटी आमी वळणूक जायना बगर एका मनशाच्या अस्तित्वांत ताच्या हजारपणांत इट इज नॉट इन डुईंग मच बट इन बिईंग आमी जिवच्या आमच्या रितींत आमचें मनशापण होंदोवन आसा तशेंच जेजूच्या कृत्यांच्या की ताजी उतरां आनी ताजें जिवीत चड गरजेचें आनी चड म्हत्वाचें जावन आसा देखून तो देवाचो पूत वय पूण तो सोडवणदार आनी सोडवणदार देखून ताच्या कश्टां मरणा मुखांतर ताणें सल्वासांव ह्या सगळ्या संवसाराक सल्वासांव जोडचें गरजेचें जायत्या लोकांच्या तिरस्करणे वरवीं आनी ताच्याच स्वताच्या मनशांनी ताका नेगार केल्ल्या वरवीं मनशा जिवितांत उपजोवचे ते कश्ट देवाच्या पुतांनी सोसूंक आसा म्हणलें समजून घेवचें गरजेचें आमच्या जिवितांत नाना रितींनी कश्ट येतात पूण ह्या कश्टांक एक अर्थ आसा आनी हो नवो अर्थ सोम्यानच आमकां दिल्लो जावन आसा त्या कश्टा मुखांतर खरो वैभव आमकां राखून आसा म्हणलें सोम्यान शिकयलां आपणाच्या महत् कार्यां वरवीं वा लोकांनी पुगारलेल्या वरवीं आमी वैभव जोडचो न्ही बगार आमच्या कश्टांत आमी तिरासाणेन ताजेर जैत वेल्ल्या वरवीं आनी त्या जैता मुखांतर जोडचो तो वैभव खरो वैभव जावन आसा जेजून ताच्या कश्टां मरणा मुखांतर ताच्याच ह्या मनशा कुळाच्या सर्व कश्टांक एक नवो अर्थ दिला आनी जेन्ना आमी आमचे कश्ट जेजूच्या कश्टांक सरी करता आमचे कश्ट आनी जेजूचे कश्ट आमी एकवटायता तेन्ना जशें
सोम्याने कष्ट मुखांतर सलवासांव सोडलें तशेंच आमी सलवासांव सोडोंक शकता. आज मोरयेक आमी मान करता. मोरयेकी देवाची मांडावळ कितें, जेजू कितें उलयता, जेजू कितें सांगता, जेजू कितें करता तें समजून घेवंक कश्टांचें आसलें. पूण हर एका वेळार तिणें देवाच्या कुशेक खालतीमान घालून ती जियेली. तिजे कश्ट तिणें सुम्याच्या कश्टा संगी एकवटावन ती जियेली. आनी आमचे कश्ट आनी आमच्या कश्टा वेळार तिरासाण सांबाळूंक मोरीस एक देख जावन आसा. तर तिची देख घेवया आनी आमच्या कश्टांक एक नवो अर्थ जोडून घेवन सोम्यान आमकां बसयल्लें ते सर्गींचें राज जोडूंक आमी हर प्रयत्न करया. स्वीकार कर बापा, वायदाकांचो आज्ञायल्या स्वीकार कर बापा. आमकां सास भेटयता स्वीकार कर बापा. जीवन हे पावन कर दयाळ मोगाळ बापा. स्वीकार कर कालिक मोगाची वोत आमचे कृपेची वो दैविकेनी म्हज्या मुगाळ भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्पदिदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानकाने मैमेक आमच्या नेक्या पयजेच्या दबाव सरस्पोर म्हणून घे. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या एकल्याच पुताचे आवयचे भक्तीन उडास काडून आमी तुका हें बलिदान भेटयता. ताचे वरवीं तुज्या कृपेच्या आदारान आमी तुका मानता तसलें बलिदान सदां जावंक निर्मी म्हूण नम्रतायेन मागता. आमच्या सुम्यान जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वैशामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद्वेदरानी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. भोवमान फावो असलेले नित्यांकरी मरेक आमी नामान करतना एका तळ्यान आमी तुका वाखणता, तुका वंदिता, तुजी कीर्ती परगडता. आपल्या अंकुरपणाची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सस्नीक प्रकाश तिणें संवसारार फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दळबार तुजी तोर महिमा वाखणतात. तांचे संगाती आमचे थाळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता.
सर्वेस्पराचे नावी येता ताका उंचडी तुका जय 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 उंचडी तुका जय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पोवची. तेच परीन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससणी कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचें पसोत आनी सुमेस्त मनशां पसोत तें वारवतलें हें म्हज्या उडासाक करात. Bavarta så Gud purgatoria. Sumiam Jesu, तुझे मरण आम्ही समरमता तुझे पूर्ण जीवन पो आम्ही बदलता तुझ्या येण्यात सौम्या जेजू बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो मी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पित हांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पळय सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो भरोसो दवरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टागाती मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अंकवार मरिये देवाचे मये संगाती भाग्यवन सुसे तुजो पती भाग्यवन दमदूत आनी सर आनी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सरपोत वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलें प्रार्थना तान धीर घेवन मागुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार सदा तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचेर सुयल्या मुक्षितांव तशें आमची पत्कां आमगोच आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान नत्रेतल्यांक आमकां
तुझे उदार काकुलतीन सर पातकांतली सुतय आनी सर्व आकांतांतली वाटय Viceras vrtki putven महिमा तुझी सदा सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोमदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी एकवटान सांबाळ तुजी येताय निराळ सोड चलयताय ससनाच्या ससनाक Amen. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसो तुमचे सुवास माया मगा सुगूड जावन एकामेकाक शांती पाठोवया देवाची शिली संसाराचे पाप करतले आमची कपलत कर देवाची शिली संसाराचे पाप करतले आमची कपलत कर देवाची शिली संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी पळया जेजू क्रिस्त देवाची शिली संसाराचे पाप करता ती ह्या शिळेच्या जेवणाक आपण लभलेले आमी सर्वां सुभागी Sumia avem perioce maka fauna, punto chotran smaka balagi mertuli. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पातयेतां हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका आमेन प्रार्थया सर्गींच्या बापात तुझ्या पुताचे आवयचो उडास काडून ह्या पवित्र जेवणात आमी वांटो घेतला आनी ताचे वरवीं आमच्या सोडवणदाराची सुचा जिवान
तुवें आमकां बरल्याय आमकां मरयेची देख घेवन आनी तिच्या आदारान त्या सचिवान दिसान दीस अदीक बरोवन आमचे जिवीत तुवें सोडलेल्या भुरग्यांचे मोगाचें जिवीत जावं ही आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसू आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. कार्मेल सायबिणीचे नोवेन. ए भगवंती देवाचे माये आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हूण वाखणटा. आपणाक चरणदासी म्हूण लेखलेल्या तुका देवान ताच्या एकल्या पुताची आवय जावन विंचली. जेजून तुज्या पुतान कुर्सारून काढतना आमची आवय जावन दिली. कार्मेल गुड्यार वर्षांनी तुका तांची आवय आनी शिरोतीण म्हूण मानून घेतली. गरजेच्या वेळार तांणी तुका कार्मेलाच्या फुला स्वादीक दाखवले. सर्गींच्या वैभवा दैवीक माये कोण ना तुझे परी बळे माये. कतनातले अंकवारी कार्मेलितांच्या आदारा पाव आमकां ये दर्या सुका म्हूण परातले आनी तूं तांकां पावली. आतां तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्यार रडपातीनेन आनी नितीर बरोवशान तुजे सरशीन आमी येता आनी आमच्यो सर गरजो तुजे मरिफात जेजू मुखार दवरता. सर आमच्यो विनवण्यो गरजो कार्मेल माये मुखांत्र देवा थंय आमी भेटोवया. संगता मागया उडास कर ए भोव दयाळी अंकारी मरये. तुज्या आसऱ्याक दवरलो तुजो आदार मागलो तुजे मध्यस्थी सोदलो. कोणपणी कुमक मेळनासतना केलो म्हूण केदींच कोणेंच आयकोंक ना. हे पातयेन दैरकाण घेवन तुजे कडेन धांवून येता. हे अंकवारीचे अंकवारी म्हजे माये तुजे कडेन येता. पातकी आनी कंतीस तुजे मुखार रावता. मनीसले देवपुताचे माये म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका पूण तुजे काकुलतीन म्हजे मागणे आयक आनी हांव मागतां तें म्हाका दी. आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले सुम तुजे संगत आस्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉलचे कुशीचे जेसू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पप्प्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मरिये कार्मेलाच्या सुंदर राणये आम्हा पासून विनंती कर. नमान मरिये कृपेन बरले सुम तुजे संगत आस्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉलचे कुशीचे जेसू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पप्प्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणये आम्हा पासून विनंती कर. नमान मरिये कृपेन बरले सुम तुजे संगत आस्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉलचे कुशीचे जेसू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पप्प्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणये आम्हा पासून विनंती कर. मोरये मरिफात देवान आमकां फावो केल्ल्या सर्व उपकारांचो उडास काडून तिका आमी वंदून सांगता म्हणया. ही भगवंती मरिये कार्मेल राणये आमची अर्गां नासता तुवें आमचे खातीर मागून धाडिल्ल्या सर्व उपकारांक अर्गां दिता. व्हडा पातयेन तुजी बेंतीन घाल्ल्या सर्वां कश्टान वरांतली वायट विघ्नांतली तुवें राखलें देखून आनी आमच्या सरगरसांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्या देखून तुका आमी दिनवासता. ह्या घडये आमी तुजे तसले मोगाचे सेवेचे आनी मागण्याचे जिवीत जियोंक प्रयत्न करतले. अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावून सर्गींच्या सुखा पावोवंक आमकां फावो कर म्हूण मागता. तुज्या आनी तुज्या हाती आसलेल्या जेजू बाळकाचे कृपे वरवीं. आमेन.
उपकाराक आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.